नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात आम्ही आयला पिळना हांगासर आमचे खूबशे ऑडियन्स आमकां जेन्ना मेळटा तेन्ना आमकां सांगतात की तुमचो जरा हटके खरेंच खूब हटके शो आसता आनी आमी सगळींच एन्जॉय करता. तेन्ना अशें आमकां रिस्पॉन्स मेळटा, आमचो खरेंच उत्साह वाडटा आनी आमकां अशें दिसता की बऱ्यांतल्यो बऱ्यो गेमी तुमच्या पर्यंत पावोवपाच्यो. आनी असोच उत्साह घेवन आज आमी आयला पिळन हांगासर. आयच्या भागांनी भरपूर मजा जावपाची आसा कित्याक आमचे भरपूर पार्टिसिपंट भितर बसल्या जी आमकां उत्सुकतेन वाट पळयता की केन्ना आमी हांगासर येतली आनी केन्ना आयचो धमाकेदार एपिसोड घेतली. सो आयचो धमाकेदार एपिसोड बेगीनूच तुमच्या खातीर सुरू करता. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्ते. थँक्यू. सरपंच अमरनाथ गोवेकर, पिल्यान मार्रा पंचायत. आज स्टुडंट मिडियाचे सगळे टिमीक वेलकम करता पिल्यांना. स्पेशली सारिका मॅडम तांकां वेलकम करता आयज हांगा पिल्यान म्हज्या गांवांत. स्टुडंट मिडिया एक लिडींग चॅनल गोंयांत आहा. सगळे लोक लोकल चॅनल आमचे गोंयचे सगळे आमचे लोक स्टुडंट मिडिया पळयता. स्पेशली हो प्रोग्राम जरा हटके हो खूबच पॉप्युलर आहा. हितून गांवच्या महिलांक एक प्रोत्साहन दिता फुडें सरपाक, एक एंटरटेन करपाक. तो प्रोग्राम पळयता खरेंच बरें दिसता. आमी फॅमिली बसता आनी केन्नाय दनपारच्या टायमाक रिपीट टेलिकास्ट जाता तेन्ना पळयता हो प्रोग्राम. खरोच बरो दिसता प्रोग्राम हो पळोवपाक. पावल पावल मारून फुडें सरान तुमी. थँक्यू व्हेरी मच. आनी सांगते ऑल द बेस्ट म्हणटा तुमकां ह्या कार्यक्रमाक. बरे परफॉर्मन्स दिया. थँक्यू. जरा हटकेच्या आयच्या भागाक जमिल्ल्यांक सगळ्यांक मनापासून येवकार, सगळ्यांचे मनापासून स्वागत. आयच्या भागाक आमी सुरवात करता आनी सगळीं जाणां आसा तेंच्या मदीं उत्साह दिसून येता की कितली एक्सायटमेंट आसा तेंच्या मदीं. जे आयचे कार्यक्रमान प्रश्न कितें आसतले, गेमी कितें आसतले. ऑब्वियसली थोड्याच वेळान तुमकां कळटलें की प्रश्न कितें, गेमी कितें त्यो. ताजे पयलीं आमी आमचो जो पयलो रावंड आसता फुगड्यांचो रावंड ताका आमी सुरवात करता आनी ताका लागून हांगासर म्हाज्या बरोबर एक ल्हानशी बाय आसा. ताजे बरोबर रावंड चिट्स काडटले आनी जी पार्टिसिपंटची नांवां घेतले तेंच्यांनी हांगासर फुडें येवचें. फर्स्ट पार्टिसिपंट सोनाली परब, अश्विनी, आरती शेटगांवकर, सीमा, दिव्या लोटलेकर. फुगड्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी म्हाज्या बरोबर आसा 5 पार्टिसिपंट. सगळ्यांक पयलीं वळख करून घेवया आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटचे. दिव्या दीपक लोटलीकर. कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. ओके. हाऊसवाईफचो हॉबीज कितें? रिडींग, मूवी. पळोवपाक एक्टींग बी करपाक ना ना. सो तुजे आमी प्रश्न घेवया. पयलीं तुजो प्रश्न आसा, सोंपोसो प्रश्न आसा पण तितलो डिफिकल्ट. एका वरान कितले सेकंड्स आसा आनी कोणें प्रॉम्प्ट करप ना. येता जाल्यार फक्त सेकंड्स कितले आसा विचारल्या. ओके. एका मिनटान एका वरान कितले सेकंड्स आसा. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? कोण कोण कॅल्क्युलेट करता? सो आन्सर मेळ्ळाल्यार सांगा बी. 72. उत्तर चुकला. ऑडियन्सा पैकी कोण? आतां ऑडियन्साक एका वर 720. उत्तर चुकले. 3600 सेकंड्स आसता. मागीर कॅल्क्युलेट करून पळोवंक शकता तुमी. पण सद्या म्हज्या खातीर ताळयो दिवं शकता तुमी कित्याक हांवें फायंड आउट करूनच आयला. ओके. नेक्स्ट पार्टिसिपंट नांव सांगा. सीमा कारेकर. तुमी कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. कितें करपाक आवडटा? म्हाका टेलरिंग म्हणजे कपडे शिवपाक आवडटा. टेलरिंग करतालें. आतां सद्या करना. बरें. तुमचो प्रश्न आयकात कितें तो. फ्रांसीस सिल्वेरा. उत्तर हांगा दिला फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनी तांचे उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळयो जावनी. आनी तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आमची फुडली पार्टिसिपंट नांव सांगा. अश्विनी नवनाथ बामणे. तुमी कितें करता? टेलरिंग. तुजो प्रश्न आयक. ओके. तुका एक सॉंग आयकयता. त्या सॉंगाचेर तुवें सांगपाक जाय की ते सॉंग खंयच्या पिक्चरांतले. पिक्चरां पळयता मगो? आं पळयना? पळयता. ओके.
सगळ्यांना आयकात फ्लोरा सॉंग हे मागीर तुमच्याकडे ताका येना जाल्या आयकले सॉंग सगळ्यांनी ओके हे सॉंग खंयच्या मुवीतले आयकलं सॉंग तुवें हो येना उत्तर तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा ओके ऑडियन्सान खबर आसा खूब जाणांक फुडें 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 ती बरेच उमेदीन सांगता आन्सर पळय 1942 लव स्टोरी. सारखें उत्तर मोठ्यान धाडून जावनी 1942 लव स्टोरी नाव सांगा तुमचें नाव सांगा अंजली अरुण मांडलेकर. अंजलीक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन्स ओके सो परत एक फावटी ऑडियन्स प्रायज आमकां हांगासर फुगोट्यांची जी फुगोटी आशिल्ली ती ऑडियन्सान फुटली आनी तो आमकां प्रायज ऑडियन्साक परत एक फावटी दिवचो पडलो फुडले पार्टिसिपंट माझे नाव सोनाली परब कितें करता हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ ओके आतां हांगा रावन कितें कितें विचारता तकले आतां 3 जाणां पार्टिसिपंट ऑलरेडी तुवें पळयले कोणाक कोणाक प्रायज मेळ्ळो कोणाक मेळूंक ना ऑडियन्सान प्रायज गेले सो आतां तकलेन कितें कितें विचारपाक सुरू जालें कितेंच ना कितें विचारतले खबर ना. ओके कितें विचारतले खबर ना ओके तुजे हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा ज्वेलरी मेकिंग. ओके हे मगो एक नात्यांचेर एक क्वेश्चन आसा हे नातें तुवें सांगपाक रिलेशन सांगपाक जाय तुज्या आईच्या भयणीच्या भावाच्या बायलेच्या चल्याचे आते तुजे कोण जातले ओके परत एक फावटी आयकात तुज्या आईच्या सारखें आहे का लास्ट टाइम तुमच्या आईच्या बहिणीच्या भावाच्या बायलेच्या चल्याचे आत्ते तुमचे कोण जातले ओके ताका उत्तर येना तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा ऑडियन्सान कोणाक ट्राय करपाक जाय तू दिला आन्सर ना न्ही फुडें मम्मी हांगासर उत्तर दिला मम्मी कितल्यांक दिसता उत्तर सारकें आसा कशें आ राईट आसा. कितल्यांक दिसता उत्तर सारकें आसा कशें बेगीन सांगा कोणाकूच दिसना उत्तर सारकें आसा मोठ्यान ताळ्यो जनतेच्या खातीर मम्मी किंवा मावशी अय फुडें मगो मागीर नांव सांग श्रद्धा धुरी. ओके श्रद्धाक हो ऑडियन्स प्रायज वता आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू. शेवटचे पार्टिसिपंट भरपूर टेन्शन घेवन चिंतता ते आतां आपल्याक आनी कसलो प्रश्न येतलो आपल्याक उत्तर दिवपाक जातले की ना ते ओके नांव सांग तुजें पयलीं आरती शेटगांवकर. तूं कितें करता हाऊसवाईफ. हॉबीज म्हाका कांयच करपाक कळना म्हाका फक्त जेवण करपाक कळटा म्हाका टेलरिंग करपाक कळटा म्हाका पदां म्हणपाक येना म्हाका डान्स करपाक कळना अशें कितें आसा हय बाय ओके मोठ्यान ताळो जाली म्हाज्या खातीर तेज्या खातीर न्ही हांवें सारकें सांगलां ओके तुजो प्रश्न आयक कितें तो ओके ही एक म्हण आसा इतको पुरी करपाक जाय जाचें जळटा ओके हो प्रायज कोण दिवं शकना हांगासर बऱ्यापैकी उमेदीन सगळ्यान आन्सर दिले सगळ्या मोठ्यान ताळयो दिवनी फक्त जाचें जळटा तेकाच कळटा आनी म्हाका दिसता सगळ्याची लागींची म्हण आसली सगळ्यांनी एकाच बरोबर उत्तर बरें दिलें सो प्रायज तुमचो गेलो ताका ऑब्वियसली कळनासली कळटाली ना नाशिल्ली ओके सो आशिल्लो आमचो फुगोट्यांचो रावंड आनी जेंकां ह्या रावंडाक प्रायज मेळ्ळा तांकां मोठ्यान ताळयो दिवया आनी एक फावटी आनी जेंकां मेळूंक ना तांकां आनीक मोठ्यान ताळयो दिवया आनी खेळुया आमचो फुडलो रावंड फुगोट्यांचो रावंड आमचो सोंपला आनी आतां वेळ जाल्यार आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो कभी हा कभी ना पळोवया ह्या रावंडचे पार्टिसिपंट शकुंतला मलीक अमृता गोवेकर रंजिता परब आनी शेवटचे पार्टिसिपंट पल्लवी गोवेकर कभी हा कभी नाची पार्टिसिपंट म्हाज्या बरोबर आसा सुरवात करुया पयल्या पार्टिसिपंटची वळख करून घेवन नांव सांग अमृता अमरीश गोवेकर. कितें करता पार्लर आसा म्हजो. अरे वा पळोवनूच कळटा न्ही पार्लर आसतलो कसो अमृता तुजो टायम सुरू जाता आतां ओके तुवें सांगलें तूं ब्युटिशियन पार्लर आसा खंय आसा परवरी. परवरी आनी आदी पासून कोर्स केल्लो की आतांच केला कोर्स ना पयलींच कोर्स. कॉन्फिडन्सान ना म्हणला ताका लागून मोठ्यान आमची फुडली पार्टिसिपंट नांव सांग शकुंतला मळी. आनी कितें करपाक आवडटा हॉबीज कितें हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ कितें करता आनी कांयच ना सो तुजो टायम सुरू जाता आतां ओके घरान भरपूर कामां आसतलीं तुका न्ही आसता. आसता तूंच करता घरा एकटें काम हाऊस करता. माय बी ना घरा माय ना.
चितले चितले आनी मागीर तेणें बाय ना म्हणलें. ओके कांय नसो एटलिस्ट 2 तरी आन्सरां सारकी दिली एटलिस्ट उलयले तरी ते ताच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावं न्ही. नेक्स्ट पार्टिसिपंट रंजिता परब ओके रंजिता तूं कितें करता? म्हणजे जनरल शॉप आहा. तुझे बिझनेस वुमन मगो तुवें बी. ओके हांगासर म्हाका चडशी बिझनेस वुमनूच मातसो आमकां मेळटा. आनी कितें करपाक आवडटा हॉबीज कितें? कुकिंग कुकिंग आनी कितें प्रिपरेशन स्वीट्स एंड ऑल. जेवणाचेच फक्त आनी डान्स बीन्स कांय ना. डान्स बी काय पदां बी म्हणपाक कांय केन्नाच म्हणूंक ना. म्हणटा ओके. तुजो टायम सुरू जाता आतां. ओके तुवें सांगलें तूं जनरल स्टोर आसा सो तूं शॉपार आसता? शॉपार हांवूच तूंच आसता एकटें? हांव एकटें. हय म्हटलें ऑलरेडी पूण म्हाका ती आन्सर आयकपाक जाय आशिल्लो कसो हांवें रावलें हांव. कांय ना जो मोठ्यान ताळयो जावं आनी तेच आमी तुका दिवं शकता प्रायज दिवं शकना. शेवटचे पार्ट आमच्या बरोबर आमकां हांगासर आतां पद म्हणून दाखयतलेच. 2 लायनी तुज्या फेवरेट पदाचो. साथ तुगेलो आयकू कायलो करचें कितें कळना. सगळ्या दिसांनी सोदलो तुका तूं सोदून लेगीत मेळना. तूं सोदून लेगीत मेळना. म्हाका दर्या दिसलो ना. म्हाका लार मेळ्ळेना. म्हाका येवचें आसलें तुजेच कडेन म्हाका वाट समजली ना. म्हाका येवचें आसलें तुजेच कडेन म्हाका वाट समजली ना. ओके तुज्या बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. ओके सगळ्यांक पयलीं सांग ही सगळी आवड जाली तें आयकून तुका बरें दिसलें न्ही? काय लक्ष आसलें तुजें काय नाशिल्लें? आशिल्लें? आं तूं खेळ खेळपाक आवडटा अशें? म्हणलें हय. ओके हांगासर वॉलंटरी 2 पार्टिसिपंट तांकां दिसता की आपूण हय आनी ना म्हणनासतना उलोवंक शकता ते हांगा येयात. जेंकां खेळपाची उमेद आसा ते हांगा येयात. ओके नांव सांग. म्हजें नांव साक्षी शिवराम धुरी. तूं कितें करता? हांव स्वीट करून सगळ्याक सेल करता. हांव कसले स्वीट्स करता? चकऱ्यो लाडू बेसन लाडू म्हणजे जाय ते. व्हेरी नायस. साक्षी तुज्या बरोबर हो रावंड आमी सुरू करता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. ओके साक्षी तुका जेवण करपाची आवड आदी पासून आशिल्ली गो? पण करचें पडनाशिल्लें चडशें दिसता न्ही? करताले तशें. मागीर घरान तुका अशें कितें जेवण करूंकूच जाय अशें करचें पडटा काय आवड म्हणून करता? आवड म्हणून म्हणजे घरान म्हाका जेवण हे मनशाचे जगपाचे बीन हे आसा तुमकां काय खबर आसा. आनी तूं सगळे कडेन भोंवता की लोक तुजे कडेन येता? ना खूब बरें उलयताले पण ना आयले ताजे कडल्यान. नांव सांगा. प्रमिला अक्षय गोवेकर. ओके तुमचे बद्दल सांगा तुमी कितें करता? हांव पंचायती मेंबर आसा आनी फुलां करपाक म्हाका आवडटा. कॅन्डल मेकींग आवडटा. ओके तुमी सगळे कोर्स केले? ओके आनी कितें हॉबीज? आनी ब्युटिशनूय केलां. अरे वा तुमचो टायम सुरू जाता आतां. ओके तुमी सांगले तुमी वेगवेगळे कोर्सीस केला सो हे कोर्सीस तुमी भायर लागून शिकयला की ना? शिकोवपाक हांवें म्हाज्या आईक शिकयल्या पण हांगा अजून शिकोवपाक लागलें ना. ओके आमकां इतली उलोवपाची संवय आसता पण आमी हय आनी ना म्हणल्यार अशें उलोवपाक आमकां खूब डिफिकल्ट जाता. थोडी अशी पार्टिसिपंट आमकां मेळटात जी भरपूर तयारी करून येतात आनी हांगासर फटाफट आन्सरां दितात विदावट हय आनी ना म्हणनासतना. पण आमकां हांगासर एकूय अशी पार्टिसिपंट मेळूंक ना जी हय आनी ना म्हणनासतना रावूं शकली आनी हांगासर आमी प्रायज हो कोणाकूच दिवंक शकना. मोठ्यान ताळयो दिवया सगळ्यांक आमी. कभी हा कभी ना हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. आमचो आयचो खेळ बरोच रंगपाक आयला आनी होच आमी उत्साह घेवन आमी आमच्या फुडल्या रावंडाक आमी सुरवात करता जो आसता आमचो नेम मारा प्रायज जिका. आनी ह्या रावंडाक हांव आपयता जी पयल्या रावंडाक आशिल्ली पार्टिसिपंट जेंकां प्रायज मेळूं नाशिल्लो तेंच्यांनी हो रावंड खेळपाक हांव चान्स दितले. प्लस हांगासर जी आमची आई आजी मावशी कोण आयला पळय तेंकांय आपया. ओके सुरवात आमी तुमच्या पासून करुया. फर्स्ट पार्टिसिपंट यो. हे जर मोकीत आनी कोणाक चान्स ना. ओके दिव्याक प्रायज मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स दिव्या. थँक्यू. आता सगळे प्रायजीस वतात. ओके परत एक फावटी हांगासर बरे पैकी नेम मारला प्रायज जिखला 200 रुपीजचो प्रुडंट कडल्यान. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अश्विनी.
प्रायज जिका हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड आणि ह्या रावंडाक कोणाक कितली मजा येयली खबर ना, पण म्हाका डेफिनेटली खूप मजा येयली. सो आमचो फुडलो रावंड आमी रोखडोच सुरू करतात आणि ताजी पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता हटके रावंड. हटके रावंडाक आमी सुरवात करता आणि म्हज्या बरोबर हांगासर एक क्यूटसो बाबू आसा. स्माइल करून दाखय रे. ओके, तेज्या बरोबर हांव चिट्स काडटले आणि पळोवया आमची पार्टिसिपंट कोण ती ह्या रावंडाक. प्रमिला गोवेकर, साक्षी धुरी, मनीषा, दया, श्रद्धा. हटके रावंडाक आमी सुरवात करता आणि आमचे हटके रावंडची आयची गेम ऑब्वियसली हटकी आसा आणि हांगासर आमी दवरल्या सगळ्यो तिकल्यो आणि आमच्या पार्टिसिपंटांनी तिकल्यो घेवन कितें करूं शकता? टिकली लावू शकता आणि कितें करूं शकता? टिकले कसली गेम करूं शकता सांग? एकामेकाची टिकली लावपाची. ही बरी आसा गेम, नेक्स्ट टायम यूज करपाक. ओके, सो पण आमी तशें काय करिना. आमी तुमकां आतां कितें करपाक जाय सांगता सारकें आयका. टायम आसतलो 1 ते 1.5 मिनटाचो. ह्या टायमान तुमी हे तिकले घेवपाक जाय, हेजो स्टिकर्स काडपाक जाय आणि ह्यो टिकल्यो तुमी तोंडाक लावपाक जाय. ओन्ली फेस एरिया तुमचो. कसलोय कलर हय तुमच्याच. मॅक्सिमम तिकल्यो कोण ह्या तोंडाक लायतली ती जातली हे रावंडचे विनर. टायम जालो. एक मिनिट काबर झाला. थ्री टू वन स्टॉप. ओके ओके ओके. 1 2 3 4 5 6 हांगासर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, सो आमच्या हटके रावंडचे विनर जाता श्रद्धा बांदोडकर आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन श्रद्धा. वेळ आला आता आमच्या ह्याच्या भागातलो मोस्ट अवेटेड रावंड खेळपाचो जो आसा आमचो डान्स रावंड. डान्स रावंडचे पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. सपना लोटलेकर, अंजली वेणेकर, कविता कुमार, रोहाली, सुप्रिया शिरोडकर आणि शेवटचे पार्टिसिपंट आरती गोवेकर. ओके, सो ही आसा जी खेळटली डान्स रावंड, द मोस्ट एंटरटेनिंग रावंड. आणि पळोवया आयची हांगासरली आमची इश्टिण्यो तुमकां कितले एंटरटेन करता ती. कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली. अग कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली. अग कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली. अग कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली.
येया तुमचो डान्स पळोवपाक. आतां हो सेक्शन डान्स जालो तुमचो. कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली. अग कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली. परफॉर्मन्स कसो आशिल्लो सांगा बेगीन. सुपर परफॉर्मन्स. आनी म्हाका दिसता हांगासर वेगवेगळे तुमी एक्टिविटीज करतात सो म्हाका दिसता ह्या वर्सा तुमी बायलां खातीर एक स्पेशल डान्स कॉम्पिटिशन दवरपाक जाय कित्याक खरेंच हांगासर खूब बरें टॅलंट आसा. इतलो सुपर परफॉर्मन्स तिगांयनी दिला. म्हाका दिसता हो जो आमचो प्रायज आसा हो तिगांय मदीं हांव वांटून दिता. सो तिगांयकूय कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां. ओके डान्स करता सवय आसा करपाची डेफिनेटली. हां आनी आवडटाय बी तितलोच करपाक. हां आनी तुका घरा ट्राय करता. ओके आनी तूं केन्ना परफॉर्मन्स बी केला तुमी केन्ना केला. तशें कितें बिल्डिंगाक बी आमचे. ओके आनी तुमी स्टेज परफॉर्मन्स केन्ना दिला. स्कुलान आनी कॉलेजीन. खरेंच ऑसम व्हेरी नायस. मोठ्यान ताळो जोने दिल्यात पार्टिसिपंटा खातीर. ओके सो ह्या डान्स राउंडाचे आमचो जो राउंड आसता ताका आमी 3 प्रायज दिला. म्हणजे होच प्रायज आमी 3 मदीं वांटून दिला आनी आमकां 3 हांगा सुपर फॅन्टॅस्टीक डान्सरां हांगासर मेळ्ळा. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो राउंड जो आसता चक दे राउंड. चक दे राउंडाक आमी सुरू करता आनी चक दे राउंडची पार्टिसिपंट सगळे हांगासर म्हणजे फाटल्यान उबी आसा. सो सगळ्यां पयलीं नांवां आयकुया तेंची. स्वप्ना संदेश लोटले. संगीता सूर्यकांत नाईक. कृष्णा नायक. दीपा प्रकाश मळी. रुणाली कनिका अमरनाथ गोवेकर. प्रियंका गोवेकर. श्रद्धा प्रदीप भुई. अंजली अरुण मणेकर. मनीषा शेडगावकर. चक दे राउंडची आमची आयची गेम आसा ती अशी. हांगासर आमी पार्टिसिपंटा कडेन प्रत्येकाक एक बलून दिला आनी आमचे कडेन एक बलून कमी आसा. सो म्युजीक सुरू जातली आनी हे बलून सगळे पास जायत रावतले आनी आमी एक बलून कमी करीत रावतली. तशें एक पार्टिसिपंट कमी जातले. लास्ट पार्टिसिपंट जे उरतले ते जातले हे राउंडचे विनर. सो पळोवया हे राउंडचे विनर कोण जाता ते. स्टार्ट. कोणाकडे बलून ना ते भायर यो. चक दे राउंडचे विनर जाता करिश्मा नायक. मोठ्यान ताळो जोनी करिश्मा खातीर. आनी करिश्माक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. पियन्ना हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. फुडल्या भागान अशीच खूब मजा करपाक आमी येतली तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा आनी कितें करतले. आं तूं वॉलंटियर आयिल्लें. ओके ओके यो यो. म्हणून तुका चश्म्याची गरज ना ताका लागून म्हणलां की तुका कलर पळोवपाची गरज ना. ओके जाली. सगळ्यांनी आपापली नांवां सांगल्यात मगो. ओके